सेरावली पाटो वाठारांतल्या शेतकारांचेर हावळ आयला। शेतां करपाक लोक फुडें सरल्यात, पूण शेतांनी सिवरेजीचे बुरशे उदक रिगिल्ल्यान लोकांक कातीचो रोग जाल्यात। पिकावळीची लेगीत नाशाडी जाल्या। सरकार म्हणटा शेतां करात, पूण जेन्ना शेतां करतात तांकां भोगचें पडटा। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते सुरावले शेतांक आनी हे आमच्या फाटल्यान तुमकां सुरावलेची जी शेतां आसा ती दिश्टी पडटात। लोकांनी काम स्टार्ट केले कडेन आसा आनी सांगपाक म्हळ्यार हे शेतकार जे आसा तांकां इतले आतां त्रास जाल्यात की ह्या शेतांक जे उदक येता हे सगळे पाडेले उदक जे सिवरेजीचे नुस्त्याचे आनी कसले आसा हे उदक येवन ह्या लोकांचे पांय जे आसात हातपांय फुटले कडेन आसा आनी त्याच बरोबर तांकां एक खूब डिफिकल्ट जाता तो म्हणल्यार जो न्यू बंधारा बांदला हे बंधारा बांदतरे लोकांक त्रास जाले कडेन आसा की तितूंतलें जें उदक आसा हें सिवरेजीचें जेन्ना बंद जाता त्या टायमार हे उदक ह्या हितून येता आनी हेचे खातीर तांकां खूब त्रास जाले कडेन आसा। सरकार एक वटेन म्हणटा की आमी शेत रोयात उदक जाय तितले दितले शेत रोवपाक लोक फुडें सरले पूण उदक खंयचें उदक सिवरेजी उदक दिवन आमी काम करपाचें हो एक प्रश्न ह्या शेतकारां मदीं येले कडेन आसा। हेजेर बेगीच्या बेगीन उपाय काडचो आनी ह्या शेतकारांक बरी उदक दिवचें आनीक जे कोण कल्प्रीट आसात जे असली न्हंयक जे उदक सोडटात पाडेले हेंचेर कारवाय जावची कित्याक हांगा ह्या न्हंयक ही जी रिवर चाल आसा हितूंक तुगेले दोनी उदक येता। साड रिवर असले कारणान हांगा दोनी भरती आनी सुकती म्हणटा ते जाता आनी हेजे खातीर हांगा उदकाचे त्रास जाता। शेतकारांची आनीकय एक मागणी आसा की हेणी बारीक बारीक जे धांव आसले तेका म्हणटा उदक जेन्ना हाडवता जे खारी उदक भितर येता आनी ह्या खारी उदक येवचे न्हू म्हण ते बारीक बारीक बांद आसात हे खाणे आसात ह्यो बांदची म्हणत ह्यो बांदले तेणी मोडल्यो जेन्ना डिसिल्डिंग करताले त्या टायमार कॉन्ट्रॅक्टरान ह्यो मोडून घातल्यो आनी हेचे खातीर तांकां त्रास जाले कडेन आसा। आज ही शेत रोवपाची काय ना म्हणपाची प्रश्न निर्माण जाला। आमच्या फाटल्यान तुमी पळयात अर्द रोवन तशी उडयल्यान कित्याक म्हळ्यार हे पांय फुट्टा आनीक हांगा सिवरेजी उदक येता म्हण सरकारान हेजेर बेगीच्या बेगीन उपाय काडचो आनी आमकां रिलीफ दिवचो म्हण ते मागतात। आमी हे सगळे शेतकार एकठांय जावन आमी ग्रुप करून हे शेत रोयता। हे शेतां पयलीं 2 पावट रोयताले पावसांत आनी वांयगण म्हण बट ते आतां पावसा रोवपा मेळना कित्याक उदक फास्ट वचना आनी आतां आमचे खूब भुंय येयल्या की भिरांत दिसल्या आतां आमगे वांयगड आहा तेंय बीन वयतलें कित्याक हें चिखला उदक जें भितर वता तें आमच्या शेतकारांचे जेन्ना आमी शेतां काम करपा येता पुडी फुट्टा तेजो परिणाम नुस्त्या मोता गोरवां थंय सारकीं चोरना वास येता त्या उदकाचो। आमी कितले फावटी पंचायतीक बीन कंप्लेन केलें की WRD मातशें आपयन आनी तेजें इन्स्पेक्शन करून सारके आवटलेट आहा पळय त्यो सारक्यो सांबाळपाक झाडां आहा ती सारकी सांबाळपाक हे भाशेन इकॉलॉजी पेडा जावप म्हणजे आमचें पोट मरप आनी आख्खे गांवां परिणाम जावप बिकॉज वी सेरावली हॅव ह्यूज वॉटर हार्वेस्टिंग बॉडीज दोज वील गेट एफेक्टेड आनी रिवर सालांपुसा आमी वॉटर हार्वेस्ट करता आमचे 3-4 बांद आहा ते आमी घाता तरी पूण हे स्वेज वॉटर मारगांव सायडीन भितर येता आनी इतलो वास येता त्या उदकाचो हेजी गोव्हर्मेंटान काळजी घेवन आमचें वातावरण सांबाळपाक आमची मागणी। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।